नमस्कार, हांव उर्मिला प्रभू, an international storyteller story coach. तुमकां सगळ्यांक मिगेल चॅनलांत हार्दिक स्वागत. आणि हांव तुमगेले माफी मागता की लास्ट संडे म्हाका मिगेल व्हिडिओ अपलोड करूं जाय न्ही, इत्या म्हळ्यार मस्त बिजी आशिल्ली. कळ्ळें? आय एम शुअर तुमी सगळ्यांक म्हाका मिस केल्ला दिसता. पूण ताचे बदला आज हांव एकदम लायक काणी तुमगेले खातीर घेवन आयल्या. ह्या काणीन कशें करता मिगेल धूव एक आशिल्ली, एक 3 वर्सांची. नित्य सांजे तिका हांव गार्डनां व्हरचें आशिल्लें. गार्डनान तूं तुगे फ्रेंड्सां वांगडा खेळचें आनी मस्त सकट रायड्स आशिल्ले, नमुने रायड्स आशिल्ले. ह्या रायडा बसली, त्या रायडा बसली, ह्या रायडा बसली, त्या रायडा बसली. जावचें ना आशिल्लें. चलयेल पोट भरचें ना आशिल्लें. या म्हणलें आमा 5 मिनिट्स. आनी भुरगो लास्ट आवर हांगा सीसॉर बसता म्हूण कोणाक घेतली ती बसली सीसॉ. आमा लास्ट 5 मिनिट्स हांव स्लायडार वता. स्लायडार गेली. आमा लास्ट 5 मिनिट्स. हांव त्या रावंड रावंड कसो मॅरी गो रावंडार बसता आनी हांव ते मॅरी गो रावंड करता. म्हाका तूं बसका रे. अशी तिका जावचें नाशिल्लें. मागीर अनो म्हणचें हो तिका तेंकोळचें आम्मा खूब आयल्या. आम्मा 2 मिनिटां तें सँड पीट म्हूण आशिल्लें. हांव एक कासल करता, मागीर एक घर करता. 2 मिनिटां म्हणचें केलें. काळोख जालें, सूर्य बुडलो, लायट्स आयलींची, हगूर 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 हगूर. सकट चेडूं घरकड गेलींची, तांगेलो वान आम्मा आज्जा बापोमा घरकड गेली. पूण मिगेल धुवेक गार्डना भायर येवचें म्हळ्यार नज. मागीर एक हांव आयडी केली. अनु पळय आतां बारी येवन चेडूं वचची. कळ्ळें? 1 बाय 1 सकट वताची. तुका खेळूंक कोणीय ना. आतां अशें करया, हांव आनी तूं रिंगा रिंगा रोजीस खेळया. जायत? ती कायडी लागली. जायत रिंगा रिंगा रोजीस अशी पॉकेट फूल ऑफ रोजीस अशी करचें आनी हगूर ती गेटा भायर वचचें रावंड 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 करून. 1 वेळा आयली, 2 वेळा आयली, 3 वेळा आयली. मागीर ती म्हणली अनु चलो आमी रिंगा रिंगा रोजीस खेळया वे म्हूण हांव तिका निमगिल्लें. आमा म्हाका तुगेली आयडी कळ्ळी. हांव म्हणलें कसो गो? तूं म्हाका रिंगा रिंगा रोजीस खेळयता 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 आनी मागोतच मागीर कसो करता तूं म्हणून. आनी हांव तुगेलो म्हणून रिंगा रिंगा रोजीस खेळना. हांव सँड पिट्टान तूं बसता आनी हांव एकली आसल्यार व्हरना, हांव घर करता. ना चेडा अशी कशी? ना 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 तूंय बस हांवय बसता म्हणली. तेन्ना म्हाका कळ्ळें आमी लेकताची की आमी चेडूआक फसो येतो म्हणून. 1 वेळा जाता, 2 वेळा जाता, 3 वेळा चेडूं एकदम स्मार्ट. कुडलें तांकां कळटा आनी तेन्ना सांगताची आमा आनी ह्या सकट तुगेली युक्ती चलना हांगा म्हणून. तेन्ना म्हाका कळ्ळें आमी लेकताची चेडूं सान्नां 2 वर्सां, 2.5 वर्सां, 3 वर्सां कसो न्हय म्हणून. जाय चेडा म्हूण म्हणलें मागीर हांव. आनी तूं बीन येना जाल्यार तिणें पळयलें. सगळे गार्डन सर्वे केले. वॉचमॅन वरकेन आशिल्लो, तो वरकेन बड्डी घेवन आयलो. तिका कळ्ळें आनी ह्या 2 मातशें न्ही, ह्या 3 मातशें म्हणून. जायत मा आतां घरकड वचचे टायम. हय म्हणलें हांवें करेक्ट. चलो आतां हात धरले आनी आमी दोगळे घरकड गेलींची. तशी काणी. तुमकां ही काणी कशी लागली? तुमकां तुमगेले चेडूं आवडटू अशी कसले एक्सपिरियन्स आसवे? आसल्यार तुमी ताजेनी कसो शिकले? म्हाका खंडीत तुळशीयाची विसरनुकाची. ओके. आनी म्हाका सांगाची तुमकां ह्या बूक कशी लागले म्हणून. ओके. ह्या वय
तो गो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आमोळा कॉमेंट सेक्शन तू बरोवच्या विसरू नकाची. ओके, नमस्कार, थँक यू.